म्हाजे फाटल्यान जी दिसता ती कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी, आणि ही सेंट्रल लायब्ररी आसा ही भारतांतली एक स्टेट ऑफ द आर्ट लायब्ररी म्हणपाक शकता. हांगा इतल्यो फॅसिलिटीज आसात आनी हे सगळे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी हांगा आसा. ताजे खातीर ही लायब्ररी अख्ख्या भारतां भितर फेमस आसा. आनी हांगा कितल्योश्योच फॅसिलिटीज रिडरां खातीर, हांगा रिडर इज अ किंग म्हणटात तसो ताका राजा सारखे वागणूक हांगा मेळटा. हांगा वेगवेगळे फॅसिलिटीज मेळटा. आमी एक फॅसिलिटी हांगा पळोवपाक आयल्या ती म्हणजे क्युबिकल्स आसा हांगा स्पेशल 24 hours ओपन आशिल्ले. हांगा येवन कोणूय हांगा रिसर्च करपाक शकता. 24 वरां ओपन आसता. त्या शिवाय आनीकय कितलेशे स्टडी रूम आसात जे 12 वरां ओपन आसता, असे 8 ते 8. त्या शिवाय आनी कितलीशी सिटींग कॅपॅसिटी प्रत्येक फ्लोराचेर 100 लोकांची सिटींग कॅपॅसिटी आसा. सो कोणाकय हांगा येवन बसून रिसर्च करपा खातीर हांगा इतले मटेरियल आसा, इतले बुक्स आसा. आनी खरें म्हणजे ही लायब्ररी आसा हांगा वन ऑफ द ओल्ड जे रेअर बुक्स आसा तांचे भंडार आसा. सो अशे तरेची लायब्ररी आमी भितर वचून पळोवया हांगा कसले कसले फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा त्यो. कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी ही गोयची एक टॉप मोस्ट म्हणजे सगळ्यात व्हडली पब्लीक लायब्ररी. अख्ख्या भारतांतली सुद्धा वन ऑफ द बेस्ट पब्लीक लायब्ररी आसा. एशियेंतली तर जुन्यांतली जुनी अशी एक पब्लीक लायब्ररी आसा. हांगा 3 लाखा परस ज्यादा बुकां आसात. वेगवेगळे फॅसिलिटी बुकाच्या बाबतीन आसा. ताचे शिवाय भुरग्यांक सिरियसली स्टडी करपा खातीर स्टडी रूम आसा. 2 स्टडी रूम आसात. AC आसा. फुल्ली कंपार्टमेंट सुद्धा आसात. तितून 50-100 भुरगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस येवन सकाळच्या 8 ते रातचे 8 पर्यंत स्टडी करू शकता. कसलोच डिस्टर्बन्स ना. जाय ती बुकां रेफरन्साक घेवन परत हांगा येवन ते बसू शकतात. सिरियसली अभ्यास करू शकतात. आणि सदांच हे दोनूय रूम फुल्ली ऑक्युपायड असतात. सगळे वेगवेगळ्या एग्जामीक भुरगे बसतात. 12वेच्या उपरांत किंवा 12वेची एग्जाम त्याचे वयले सगळे हायर एज्युकेशन PhD पर्यंत कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी पर्यंतचे भुरगे हांगा येतात. सकाळपासून सांजे पर्यंत 8 पर्यंत हांगा दोन्ही रुमांनी स्टडी करतात. त्याचे शिवाय आमचे कडेन स्पेशल जे आनी खंयच ना असे रिसर्च क्युबिकल्स आसात. म्हणजे कंपार्टमेंट आसात. ज्या कंपार्टमेंटांनी भुरगे 24 hours वाचू शकतात. म्हणजे हांगाच तांकां कसलो डिस्टर्बन्स ना. स्पेशल एक कंपार्टमेंट एकट्याक दिल्ले आसा ज्यातून ते भुरगे स्पेशली जे मोस्ट वयले अभ्यास करतात, हायर एज्युकेशन करतात. कोण डॉक्टर जाल्या उपरांत MD करपाक सोदता, कोण चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाक सोदता, कोण IAS ऑफिसर जावपाचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी, असे वेगवेगळे जे कॉम्पिटेटिव्ह व्हडले एग्जामी आसात तेका जे गोंयचे आमचे भुरगे आसात ते जे गोंयकार आसात जेंकां घरांत इतले प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. डिस्टर्बन्स खूब आसता. एकोमोडेशन कमी आसता. स्टडी करपाची फॅसिलिटी तितले बरे नासता. एनवायरमेंट ते सगळे हांगा येवन 24 hours हांगा स्टडी करतात. आणि हे जे स्टडी रूम 2 आसात ते फ्री ऑफ कॉस्ट. ताचेर कोणाच कडल्यान रुपया सुद्दां घेतलो आसना. नो फायन, नो फी, नथींग इज देर. येवपाचे, आपल्या सोयीनुसार बसपाचे, आपणाक जाय तेन्ना वचपाचे. पण जे कंपार्टमेंट आसा ते कंपार्टमेंट कशें आसा 24 वरां तांकां दिली वयता. थंय इंटरनेट फॅसिलिटी आसा. थंय तांकां AC फॅसिलिटी हांगाय आसा पूण थंयय आसा. AC फॅसिलिटी आसा. कॉम्प्युटर आसात आणि सगळी फॅसिलिटी आसा. स्पेशल इंडिपेंडंट तांचे खातीर बाथरूम सुद्धा आसा. थंय तांचे खातीर नॉमिनल आमी फी घेता 1000 पर मंथ. आणि जर तांच्यांनी फूल 1 year खातीर घेतला जाल्यार टोटल 10,000 घेता. एक्स्ट्रा 2,000 आसा ते तांचे माफ केले वयता. अशा प्रकारे 24 hours जे रूम आसात तांचे अपार्टमेंट आसात, कंपार्टमेंट आसा थंय नॉमिनल फी आसा. आणि स्टडी रूम आसा ते टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. गोंयच्या कानाकोपऱ्यातले भुरगे येवन हांगा स्टडी करतात आणि त्याचो बऱ्यापैकी उपयोग करून घेतात. ज्यांच्यांनी रिसर्च क्युबिकल्स आसात ते वेटिंग लिस्टार सुद्धा भरपूर जण आसात. असे कमीच क्युबिकल्स आसात आणि त्याच्यामुळे हांगा वेटिंग लिस्टाचेर ज्यादा आसात. एकट्यान सोडले मॅक्झिमम 1 वर्सा खातीर आमी दिता ताका. त्याच्या उपरांत दुसऱ्या भुरग्या वयलो वेटिंग लिस्टा वयलो कोण आसा ताका दितात. चुकून वेटिंग लिस्टार ना जाल्यार जो कोण पयलींचो आसा रिन्यू करपाक सोदता ताका दिता. आणि अशें लक्षान येयलां की केन्नाच ते अपार्टमेंट खाली आसा अशें जायना. सदांच कोण ना कोण तातून ऑफन येवन वेटिंग लिस्टार रावतात. मॅक्झिमम GMCचे जे डॉक्टर आसात जे आपले नॉर्मल ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक सोदता किंवा PhD करपाक आसता ते सुद्धा हांगा कितलेशेच शिकून गेल्यात. IAS ऑफिसर सुद्धा आपले हायर स्टडी खातीर आमचे कंपार्टमेंट घेतात. आणि सेंट्रल लायब्ररीचो जो ह्यो स्टडी रूमाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो बऱ्यापैकी पूर्ण गोवा आणि गोव्यान जे IAS ऑफिसर येतात किंवा इतर ऑफिसर येतात ते उपयोग करून घेतात. त्याचो गोंयकारांक जे अजून खबर ना त्यांच्यानी त्याचो लाभ घेवचो. आणि ही जी फॅसिलिटी आसा स्टडी करपाची 12 वरां 2 स्टडी रूमांनी आणि 24 hours रिसर्च क्युबिकलीन त्याचो उरलेल्यांनी सुद्धा गोंयकारांनी जे हायर
कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक वयतात त्यांनी त्याचो लाभ घेवचो अशी सगळ्यांक विनंती करता. हांव आतां एका स्टडी रुमाच्या भायर आसा. सेंट्रल लायब्ररी भितर 2 स्टडी रूम आसा आनी प्रत्येक स्टडी रुमाची कॅपॅसिटी 50 जाण बसपाची इतली आसा. आमी पळोवया तातूंत कितें फॅसिलिटी आसा. हो एक स्टडी रूम आसा आनी हांगा अशी क्युबिकल्स आसा. अशी टोटल 50 क्युबिकल आसा प्रत्येक रुमान भितर आनी तांकां डेस्क आसा आनी क्युबिकल्स आशिल्ल्यान तांकां लोकांक प्रायवसी मेळटा आनी फूल पिसफूल एटमॉस्फियर आसा हांगा. कोण आवाज करना. प्रत्येक जाण आपल्या कामा भितर बिजी आसा आनी प्रत्येक जाण सिरियसली हांगा काम करता. अशे तरेचे क्युबिकल्स तुमकां दिश्टी पडटा आनी खूब लोक हाचो फायदो घेता. खास करून स्टुडंट्स हांगा रेगुलरली येत आसता आनी चडशा टायमाचेर हे क्युबिकल्स फूल आसता आनी हो एडवांटेज म्हणजे सकाळची 8 ते सांजची 8 पर्यंत हो स्टडी रूम आसा. हे 2 स्टडी रूम आसा ते 12 वरां चालू आसता. सो एनी टायम कोणूय हांगा येवन आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणटा ती ही फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. कसले चार्जीस ना. एनीबडी कॅन वॉक इन एंड यूज दिस फॅसिलिटी. सो अशे तरेचो हो स्टडी रूम सेंट्रल लायब्ररीचो. Yeah, my name is Alisha Menezes and I'm a teacher at Mustafan Aryan's Bambulim. I have been using the library resources, especially the study room, to use it to study because it's very peaceful. I like the ambience, and if I need any resource books or reference books, I can always use the library resources. Thank you. Very grateful. Hi, my name is Dr. Shubham Naik. I'm preparing for my NEET PG exam. And I've been using the library study room facilities for like around 3 to 4 months. And I can say that, this is the best that you can ask for. There's AC and there's a quiet study room environment where there's no disturbance, absolutely free of cost. And you can study peacefully. Many times it happens that at home there's always some talking or something which is going on, and then you can't study at home. So it's always nice if you can come to the library and use the facilities which are available over here. Thank you. My name is Sarah and I'm coming from Our Lady of the Rosary High School. So right now I'm at the library, Central Library in Panjim, Pato. So this is the study room here and we can study here we don't get disturbed at all, and it's quite silent here. For students who cannot study at home or those who have difficulties in studying in loud places can usually come here, and you have a lot of facilities other than this as well. So it's great if you come here, you can have your researches done and complete your work as well. आतां हांव आसा दुसरी फॅसिलिटी सेंट्रल लायब्ररीची जी खरीच युनीक अशी फॅसिलिटी आसा आनी खरीच युजफूल फॅसिलिटी आसा ती म्हणटा ती रिसर्च स्कॉलर क्युबिकल्स. आतां हांगा जें आसा आतां आमी पळयलें स्टडी रूम, आतां हे रिसर्च स्कॉलर क्युबिकल्स आमी पळोवया हांगा कितें कसले फॅसिलिटीज प्रोवायड जाता त्यो. हे आसा क्युबिकल्स. हांगा चार्जीस आसा 1000 पर मंथ और 10,000 रुपीज फॉर 1 year. सो हे कंप्लीट AC आसा हांगा. त्या भायर इंटरनेट फॅसिलिटी आसा, वॉशरूम आसा, अशे वेगवेगळे फॅसिलिटीज हांगा तांकां मेळटा. आनी त्या शिवाय अशे हे 4 जे क्युबिकल आहा हे कंप्लीट क्लोज रूम आसा. सो हांगा तुका डेस्क आसा, चेअर आसा आनी कंप्युटर आसा. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज त्यो जाय त्यो हांगा मेळटा आनी हांगा प्रायवसी मेळटा. हें दारूय लॉक करपाक शकता. अशे तरेची हे 4 रूम आसा. त्या शिवाय ही क्युबिकल्स आसात हांगा. अशे हांगा 5 क्युबिकल्स आसात आनी हांगाय बीन तुमकां डेस्क आनी कंप्युटर सारक्यो फॅसिलिटीज, त्या शिवाय इंटरनेट आनी वॉशरूम अशी सगळ्यो फॅसिलिटीज हांगा प्रोवायड जाता. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट ह्या क्युबिकल्सांची म्हणटा ती हांगा 24 hours हें ओपन आसा. सो वी कॅन वॉक इन एनी टायम दीसभर. केन्नाय आपूण हांगा रजिस्टर जावचें पडटा आनी हाका इतलो डिमांड आसा की सद्याक कितलेशेच वेटिंग लिस्ट सद्याक आसा. कितलेशेच लोक हांगा येवपाक सोदता. सो इतलो ह्या क्युबिकल्सांक डिमांड आसा आनी की खूब युजफूल जाता लोकां खातीर.
हाय, आय एम डॉक्टर अनुज सरदेसाय सदात फ्रॉम पॅनजीम मिनामार आणि हांव हांगा आतां थोडे म्हयने जाले हांव लायब्ररीन स्टेट लायब्ररीन आसा, गोवा स्टेट लायब्ररीन. अँड हांगा आमचे क्युबिकल सिस्टम आसा फॉर फ्यू पीपल जांकां रिसर्च की कितें एग्जाम आसा. तो आय एम प्रिपेरिंग हियर फॉर नीट PG एंड माय रिसर्च वर्क. अँड हांगा आमचे अनरिस्ट्रिक्टेड टायमिंग्स आसता. सो इट्स व्हेरी हेल्पफूल आमकां की आमी कितें एग्जाम प्रिपरेशन की कितें रिसर्च वर्क की कितेंय काम आसा आमकां हांगा येवन एटमॉस्फियर अभ्यासाचो आनी कितें करपाचो कितें सगळें मेळटा. हांगा फॅसिलिटीज आसा. वी हॅव एअर कंडिशन फॅसिलिटीज अलॉंग विथ वॉशरूम क्लिनिंग अँड internet if required, along with computer systems as well if required. And सगळ्यांक जेय preparing for any exams in a short period or a long period time, they hanga येवन बसता and they can study if they want to, and it's a great initiative by whoever has started this, so it's definitely helpful म्हाका. माझे नाव विक्रांत हरमलकर. I'm from Saligaon. For last 1 year I'm using this cubicle, and currently I'm preparing for the UPSC and the GPSC. So actually आमचे आता हिंदूंच्या घरात तुमकां एटमॉस्फियर खबर आसता नॉर्मली कितें आसता. सो बेसिकली ही फॅसिलिटीज म्हाज्या खातीर तर व्हेरी मच हेल्पफूल. कित्या खातीर आनी टायम फ्लेक्सिबल आसता, 24/7 ओपन आसता आनी घरा कितें लॉट ऑफ डिस्टर्बन्सीस आसता. सो वी आर स्टार्टेड द इनिशिएटिव्ह. ते व्हेरी हेल्पफूल एंड समबडी वॉन्टेड टू अवेल डेफिनेटली शूड ट्राय दिस. फॅसिलिटीज म्हटल्यार हांगासर 24/7 ओपन आसता, प्लस AC, एअर कंडिशनर, इंटरनेट फॅसिलिटी, प्लस वॉशरूम, एंड दॅट्स ऑल. चार्जेस वेगळे असतात. Charges, it's like for a yearly if you take, it's 10,000, and for the monthly it's 1,000. So it's the value for money. Value for money. आणि बेसिकली एक बरें जाता की ते 24/7 ते ओपन आसता, ते एक बरें पडटा. सो हाजो तो खूब फायदो जालो. खूब फायदो जालो म्हाज्या खातीर तरी. हांव अशें हें करता की कोणाकूय जाय जाल्यार इट्स व्हेरी व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटीज. कितें सेंट्रल लायब्ररी अशें सकयल स्टडी रूमूय आहा, बट इट्स फॉर लिमिटेड टायमींग 8 to 8. सो आनी कोणाक जर एक्सटेंड टायमींग म्हटल्यार 24/7 जाय जाल्यार हे घेवपाचें. तूं डेली येता? हांव डेली आसता हांगासर. थँक्यू. आमच्या ह्या गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन 2 स्टडी रूम आसात, एक रिसर्च क्युबिकल्स आसा. ताचे शिवाय प्रत्येक फ्लोराचेर सिटींग अरेंजमेंट आसात. त्या फ्लोरा वयले आतां समजा फर्स्ट फ्लोरार येयले जाल्यार मॅगझिन्स आसात, न्यूजपेपर आसात. ताचे शिवाय जवळ जवळ 100 लोकांची बसपाची सोय आसा. ते न्यूजपेपर घेवन, मॅगझीन घेवन, कितें जाय ते ऑफिशियल गॅझेट म्हणा जे कितें जाय ते घेवन थंय बसून वाचूं शकतात. सेकंड फ्लोराचेर चिल्ड्रन्स सेक्शनान तशेंच खेळपाचे सगळें आसा, वाचपाचें सगळें आसा. ताचे शिवाय सिटींग अरेंजमेंट आसात. थंय सुद्दां सादारण 50 ते 60 नियर बाय 100 सुद्दां जण बसूं शकतात. भुरगे आसूं व्हडले आसूं जाल्यार त्या फ्लोराचो यूज करूं शकतात. थर्ड फ्लोराचेरूय तशेंच सर्कुलेशन आसा. सर्कुलेशनान जी तुमकां घरा व्हरपा खातीर जी बुकां आसात, लाखांनी बुकां आसात, खंयची जाय ती घेवन व्हरूं शकतात. ताचे शिवाय ते सिटींग अरेंजमेंटूय आसा, थंय सुद्दां बसून जाय जाल्यार वाचूं शकतात. तसोच फोर्थ फ्लोराचेर आमचो रेअर बुक सेक्शन आसा. सगळीं रेअरांतली रेअर बुकां हांगा अवेलेबल आसात. ती थंयच्या थंयच वाचप आसता म्हणून सुद्दां ते नियर बाय 100ची सिटींग अरेंजमेंट आसात. थंयच्या थंय जाय तितलो वेळ बसून कम्फर्टेबल वाचूं शकतात अशी थंय सोय केल्ली आसा. ताच्या शिवाय 5th फ्लोर जो आसा, ज्या फ्लोराचेर रेफरन्साचे बूक आसात, कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचे बुक्स आसात, जे बऱ्याच वेळा खूब म्हारग असतात, कॉस्टली असतात, इंडिपेंडंटली विकत घेवप सर्वसामान्य मनशाक शक्य नसता. अशा सगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचे, खंयच्याय कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचे नाव घ्या, ताचे खातीर लागणारी सगळी पुस्तकां आमचे कडेन अवेलेबल आसा. आणि समजा एखाद्रे अशें खंयचे तरी आसा लेटेस्ट जे आमचे कडेन ना जाल्यार त्या भुरग्यान सांगचें की आपले हे बूक ना म्हणून. इमिजिएटली ताणें जे सांगलेले बूक आसात ते ताका अवेलेबल करपाची आमची जबाबदारी आसा आणि आमी ती पूर्णपणे पार पडटा. अशा प्रकारे ह्या लायब्ररीन स्टडी रूम आणि क्युबिकल्सा व्यतिरिक्त प्रत्येक फ्लोराचेर स्टडींग बसून थंयच्या थंय अभ्यास करपाची सुद्दां सोय केल्ली आसा. आणि कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची सगळीं बुकां दवरल्यात जेणे करून आमचे जे गोंयचे भुरगे आसात ते आत्तापर्यंत कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक थोडे फाटी उरतात वचनान, किंवा तितलें वातावरण ना, एनवायरमेंट ना. तांकां हेच्या फुडें तशी वेळ येवची न्ही. बसपा खातीर, सिरियस स्टडी करपा खातीर लायब्ररी आसात. ताचे शिवाय तांचे खातीर लागणारी सगळीं कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची पुस्तकां सुद्दां लायब्ररीन दवरल्या. आनी हेच्या फुडें तांकां जे कितें तांच्या परिक्षेनी पास जावपा खातीर, फुडें सरपा खातीर जाय ते करपा खातीर सदांच आमची गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी प्रयत्न करतली. लायब्ररी तांचेच खातीर आसा, तुमच्याच सगळ्या खातीर आसा. सगळे जण येयात आनी ताचो मोठ्या प्रमाणात यूज करून घेयात. धन्यवाद.